everybody and welcome back on my show. इष्टानो तो जावन आसा एक बरो कांतोरीस कांतारा गोडपी कांतारा मुणपी आणि व्हडा उमेदीन बरी रीत देखीची कांतारा बरोवन तुमचे नोदरेक पावोवपी. Well friends, he is back on theatre stage in terms of acting and singing after a big gap of many years. इष्टानो तो अशें म्हणटा की theatre is his first love आणि ताचे सांगता आसा ताची दू. Very beautiful, very gorgeous singer, songwriter, actress and moreover a trumpeter. Originally from Santisteo but currently she is based in Canada. Please welcome the father-daughter duo, the glamorous Avis Pereira along with her beautiful daughter, Valdres Pereira. Well played, huh? Definitely a music lover. Okay, so how are you all? Good. कशें आसा? We're good to be here. जाणा गोंयांत गरमी चड जाता. For her, yes. In Canada, it is ice cold. Okay. Actually, that's not true. कित्याक हांव जाल्लें गोंयांत. I was brought up in Muscat. And थिंगा 50 degrees जाता Celsius. And my Muscat son of Canada वयताले -25. So I think by now I've been used to the weather change. Okay. Proud father of a proud daughter, that I thank should you. definitely say, because अशें आसता हांवें जायते फावटी की आमच्या गोंयांत तूं जाणा कोंकणी आसा, इंग्लीश आसा, वेगवेगळ्या भाशा उलयता तरातराच्यो, बट तूं एक असलो बापूय जाणें आपल्या जावं भुरग्यांक जावं कोंकणीचो मोग आजून पासून तांचे थंय जिवो दवरला. अशें जायते फावटी जाता इवन तियात्रीस जावं नामने वोन फांकी वोन तियात्रीस तांचे जावं भुरगीं आमकां तियात्रांनी पळोवंक मेळ्ळो ना जावं कोंकणी उलयता ती. देर आर फ्यू, नॉट सेईंग ऑल, बट देर आर फ्यू. बट तुवें अशें हें केलां जावं इनिशिएटीव केला ट्रम्पेट शिकोवन आपल्या भुरग्याक. सो वॉट डू यू हॅव टू से ऑन दॅट? सांगचें म्हणल्यार तेका ते ट्रम्पेट ओन आपणान ते इस्कॉलान शिकला मस्कट बदिकाबीर. But let me be honest, on the initial stage she was very lazy. And I was always pushing her. Sometimes we used to have an argument as well. Please leave me alone, don't push me, I will do. But I was on top of her and funchaka चावताले ते जेमेंदा बाय तू उठ ते WhatsApp रेजेर बसता म्हणटा ना हें तुका हेल्प करचें ना फ्युचरान. मोग दाखय trumpet. And after the Bible you have to respect your trumpet. And then she knew the value what I told her, and today she is somewhere in the next level. Valdres Pereira, the trumpeter. Okay, so Valdres, जशें पयलीं तुज्या डॅडीन सांगलां, you were in your own world and you didn't have any liking to perform or learn trumpet. So was it something like तुजें suddenly जालें, or how did you come up? तुका सोच सांगचें म्हणल्यार म्हाका परफॉर्मिंगाचो मोग सदांच आहलो, म्युजिकाचो मोग आहलो. हांव धाकटें आसतना पासून in my head हांव चिंतालें हांव कॅमेराच्या फुड्यान आहा आनी एक्टिंग कोत्तालें, just in my own world. I've been a very shy kid. I still am shy, but I think I've learned to deal with it and perform with embracing my shyness. पुणून दारान म्हणल्यार ते सोत हांव मातशें lazy आहलें. I must admit that. Still lazy? Not yet. Now because I've grown up and I feel like life has had its course, and I realized that you cannot be lazy, especially now that I'm on my own feet. I do know that I have a responsibility to take the Goan culture, the Goan kind of just the Goan spirit forward. I mean, हांव जाणा की कॅनडा पासून आसतना म्हजी सदांच एक चिंतप I want to promote Goan culture no matter what. So त्या पासत I know I owe a lot to the Goan people. So there's no room for being lazy. But Avis, म्हाका एक सांग, trumpetच कित्याक?
Why did you choose like trumpet शिकयतालो? Trumpet actually is not the first instrument for her. She was Yeah. masters on keyboard. Okay. And in 2012 or 2013, I think she won the Junkers in whole Yeah. Muscat. Mm-hmm. Inter-school, I think, I Oh, yeah. believe. And then suddenly her mood got changed and she said, I want to be a trumpeter. Okay. So there was one class teacher in the school, Mm-hmm. Bertie. Bertie, Bertie. and tene taka school benan nagle. Mm-hmm. So from there was no U-turn, okay? Okay. मागीर चालूच उरलें. चालूच उरलें तेजे मातशें मिस्टेकी करून करून म्हजें मातशें तापणे हावन तें मातशें जालें बट आनीक जायतें शिकपाक जाय. Okay, then म्हाका दिसता तुका dog duo. Okay, so what is the other one? Is she also a musical? Yes, तें आतां right now she's into drums. Wow, yeah, that's Well, great. Lisa. Yes. Okay, तुका इतलो कोंकणीचो मोग आहा तें पण खऱ्यांनीच एक खुशालकायेची खबर अशी. सांगचें म्हळ्यार म्हाका आतां 3 पाट म्हज्या ओनरान पत्तो यो म्हूण मॅसेज धाडली बट हांव चिंता ह्या एजीर तर हांव वसोत आनी पत्तो हांव तियात्रान पावपाक ना. So I supported her at the beginning. Now she is supporting me. She said, Dada, you are not going anywhere. You will complete your passion. तुका कोंकणीचो मोग आहा, तियात्राचो मोग आहा, तो तूं आतां फुडें व्हर. And right now हांव प्रिन्स जेकबाक नाचता. Okay. तो एक बऱ्यांतलो बरो ही इज अ मॅन ऑफ Okay. प्रिंसिपल. तेज्या हितून हांव बरेंच नशीबवान तेज्या ग्रुपान जॉयन जावपाक. आनी फुडलीं कितलीं वर्सां ती हांव नका हांव तेज्याच बराबर आसतलो. ओके, पण तुजी स्पेशलिटी कांतारान जावं कांतारा रोचता जावं तुवें एक्टिंगाकूय सुरवात दिल्या? वय दिला. ओके, मेन रोल? ना मेन सद्याक हांव एक सायड रोल करता आनी मागीर एक जुईज. सो परत पळोवपाक मेवलो आमकां आवेस. वय वय But what वय. is Aves? Tell me. Is it like it stand for something or your name is only Aves? My name is Aves and I don't want to change it. It's a bit difficult name. Yeah. In Gulf, they were calling me Evers. Sorry, it's Aversio, full name. Aversio. Aversio Brigadio Pereira. So it is Aves. Aversio. so it is full confusion with my name, okay? And आता हांव YouTubeर जायतीं कांतारां घालता आनीक I'm getting back to the same Aves what was Yes. 30 years before, okay? जायतीं कांतारां तुजी हांवें आयकल्यां, जायतीं कांतारां तूं गायता, सोलो डुएट कंपोज करता. पॉलिटिकलाकूय मातशी एक टच दिता. गरज तेन्ना. सो केन्ना तें कितें जालां जावं तुवें थ्रेट्स फेस केला जावं पॉलिटिकल म्हणटा आमकां एक वय 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 आतां त्या आनी उलोवन फायदो ना म्हाका 2-3 कॉलां येयल्या बट हांव आमच्या गोंया पासून कितेंय करूंक कोपला. आमी एक ना एक दीस वचपाकूच जाय संवसार सोडून. सो बट वॉज इट समथींग लायक तूं पयलीं जायते तियात्रांनी तूं नाचतालो जावं परदेसान आसतना गोंया येतालो. गोंया येयलो म्हणटकूच तूं नाचतालोच वय आनी हांव काय पार्टी करतालो? ना 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 हांव नॉट अ पार्टी बॉय. ओके. म्हाका कांतारां मेवल्या पुरो आहली. हांवें आल्बम काडले 8 आल्बम आनी म्हजो प्रोड्युसर आहलो मॅनफा म्युझिक फाबियन जे डिकॉस्टा. ओके. ओके ताणें म्हाका जायतो आदार केलो कॅसेटी काडपाक आनी हांवें जायती कॅसेटी काडल्या आनी तोय आतां त्या आदल्या कॅसेटी कांतारां एकूच युट्यूबार घालता. एंड इट्स अ कायंड ऑफ अ सपोर्ट फॉर मी. ती कोणे आदी कॅसेटीर कांतारां आयकोंक ना ती लोक युट्यूबार कांतारां आयकता. म्हाका म्हणटा खुंयच्या वखदार घाल्ले आमी आतांची पयलींची कांतारां. ओके. सो आतां जायते नवे पळोवपाक मेवतले आमकां. वय 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 ओके. वय. वेल रज मुवींग ऑन टू यू टेल मी समथींग लायक गोंया अशें जाता की ट्रम्पेट जावं लायक हार्डली थोडी फिमेल्स आहा जी ट्रम्पेट शिकल्या जावं म्युजिकाच्या बाबतीन जायते शिकलेलीं आसा. सो यू टेल मी हाव मच एनर्जी कितली एनर्जी तुजी वयता जस्ट टू ब्लो द ट्रम्पेट लायक टेल अस समथींग अबाउट इट. Actually, गोंयांच न्हू आख्ख्या संवसाराक खूब थोडी चेडवां आहा जे कोण ब्रास इन्स्ट्रुमेंट वाजयता पळय ती. Trumpet, baritone, clarinet. Purun, having said that, I think energy is pota. You know, it's not easy. Social party, I'm tired of that. You know, but I think it is like exercise. The muscle hapaito, your diaphragm. You have to keep practicing, keep making it stronger, and the key to make it stronger is repetition, discipline. Okay. And So- what is the current scenario in Goa of music if you go to see? Like you have got music into such an extent, like तुका change करपाक हे दिसता music. Why is it like that? कित्याक लागून तुका दिसता in fact कोंकणींतल्यान कोंकणी music तूं promote करतले? What is the scenario that you see currently in Goa when it comes to music? तुका सच सांगचें म्हणल्यार I don't know if I'm the right person to comment on this because I have a lot of learning to do. Punun,
amka, Goa is known for, yes, tourism, the beaches, the culture. But apart from that, Goa is also known for आमचे म्युझिक हा पळय तें, आमचे फुटबॉल हा पळय, आमकां इतले बरे फुटबॉलर हा गोंयांत. And I think I realized that Goa is आमची music, it's famous within Goan people. Yes. Like Latin music या Hindi music पासून हा पळय ती आख्या संवसाराक शिपडल्या, लोक आयकता. And we are the ambassadors as musicians. ती आमची कोंकणी म्युझिक हा पळय ती व्हरपाक आख्या संवसाराक. आनी देवाचे कृपेन हांव कॅनडा हा, म्हाका एक प्लॅटफॉर्म हा थिंगा, so why not use it? Okay. That's the way I see it. Okay, what are your future plans? What are your future plans in fact? I want to continue performing. Any upcoming projects? I have a few. Still some in the talks. It's a suspense. Sure way. Because once it's fully confirmed, then I can Aves, let it तुझे out. upcoming project कितें हा आनी कांतारा येवची आसा ओ इनलायन आसा? कांतारा येयत रावतली आनी हांव तियात्र नाचत रावतलो आनी मागीर उरलेलें रेस्ट इज अप टू गॉड. Since you have तुवें इतले तुज्या भुरग्यांक जावं फुडें काडल्या, जावं कोंकणीन आमचे जावं तियात्र नाचोन वो कोंकणींतल्यान मुज्ग वाजोवन जावं कांतारा म्हणून परगोट करून एक संदेश तुज्या तोंडांतल्यान आसोंकूच जावो आमच्या व्ह्युअर्सांक, कित्याक जाण तूं जायती आमची आयज यूथ आहा चड करून एक फावटी तांकां येवपाक दिसना. सो फॉर दॅट, फॉर दोज कायंड्स ऑफ चिल्ड्रन, फॉर दोज कायंड ऑफ व्ह्युअर्स हू आर वॉचिंग अस, वॉट डू यू हॅव टू से? हांव फकत मागतां सगल्या माय पाय कडेन, जीं भुरगीं तर तुमचीं तियात्रान नाचोंक सोदता तांकां तियात्रान नाचों दी, ती म्युजीक तर वाजोवंक सोदता तांकां म्युजीक वाजोवं दी. जायत्या माय पायचे चिंतप हें आसता, ना तियात्रान गेल्यार पिड्यार जातली, म्युजीक वाजयल्यार पिड्यार जातली. पूण आमी पळयता तुका तर भुरगें पिड्यार जावंक जाय, ते खंयच्याय फिल्डान पिड्यार जावंक जाता. तियात्रान आसलेली आयज काल हांव पळयता अदीक बरी आहा भुरगीं, देव भिरांतीची आहा ती. हांव पळयता ती आतां यंग भुरगीं आहा ती कांतार करच्या पयलीं, स्टेज रोयच्या पयलीं रोजार करून वयतात, एंड आय एम प्रावड ऑफ दॅट. तर सगळे माय पायन आपणाच्या भुरग्यांक सपोर्ट करचो आनी आमची गोंयची परंपरा आहा ती फुडें वचची, तें सगळें तुमच्याच हातीन. देव बरें करूं हावेस बाब. फुडें कॅन वी हॅव अ फादर डॉटर परफॉर्मन्स? Sure. Sure. Okay. Come on, Velros. ते कांदा करूया म्हाका. मोग म्हाका काळजांतान सदांच म्हज्या माय पायचो, घालपाक म्हाका वाडोयले, उपकार आडोयता तांचो. भुरग्याक खुशाल दवरूंक आवडो आवय बापायचो, भुरग्यांनी बरें शिकोंक जाय, रेस्पेद राखोंक तांचो. मन तुजें लावून बाय, लिसांव तुवें करूंक जाय, इस्कॉल बाय तूं जायतें शिंक, पूण कोंकणी विसरो नाकाय. इस्कॉलान बाय इंग्लीश उलय, पूण घरान ती वापूर नाकाय. कोंकणीचो सदांच मोग दाखोवंक बाय तूं केन्नाच विसरो नाकाय. सारकें हावेस बाब, सारकें घडलां. म्हाका दिसता आतांच्या युथाक सारकें एक अवेकनिंग सॉंग आहे खऱ्यांनीच. तुजे लिरिक्स, तुजी बरपा ओड जावं सगळें इट्स लायक अप टू डेट, लायक सारकें परफेक्ट. आनी तोच एक स्ट्रॉंग मेसेज अशी ती दिता लोकांक, आमच्या व्ह्युअर्सांक जी आयज पळयता आसतलीं. आनी डेफिनेटली ताणें ती मेसेज घेवपाक जाय कडल्यान. ओके, मुवींग ऑन. कॅन वी स्टार्ट विथ अ रॅपीड फायर राउंड? Sure. Ready? Hafiz Bab, ready? Okay. Okay, so rapid fire round with Velros and Avis. Are you all ready? Ready? Okay, let's get started. आणि म्हाका दिसता आतां अशें जातलें की it will be like father daughter, Okay. okay? Velros, 3 things that people don't know about you. 3 things. This is hard. That I'm not South American. Okay. 1. Secondly, I was a footballer. Okay. And third, I can play 4 instruments. 4 instruments. Okay. Avis, जोरी तर तुजे लागीं एक टायम मशीन आसलें जाल्यार फाटलो खंयचो तुजो इतिहास परत हाडूंक तूं प्रयत्न करपाचो?
जरी तर मुकडे मेशिनांतल्यान फाटलो इतिहास असो करपाचो हांव जी आदली पळय कांतारां आहा ती पोत्ती नोय करून लोकां मुखार हाडपाचो. ओके ओके तुका राग केन्ना येता? राग म्हाका राग चड येना पूण येता तेन्ना जेन्ना डिसरिस्पेक्ट आसता. ओके You know? हांवें तुवें कुजनान सारकें व्हडलें मेस कितें केलां आनी केन्ना? सांगचें म्हणल्यार कुजनान बेस हांव सदांच कोत्तां आनी बायलेचें सदांच बरें गरम गरम खाता. ओके यू रिमेंबर एनीथिंग? Every time. ओके ओके व्हॉट्स युअर फेवरेट ड्रिंक? What's my favorite drink? Coconut water. ओके हांवें अशें कितें आसा जे जायतो लोक काळजा मनाक लावन घेता विच दे इन फॅक्ट शुड नॉट? कितें आसा? जेन्ना हांव तेंच्या वयर बसलें तेंकां सुदरावपाक कांतार कोत्ता न्हू तेन्ना हांव जायते पाट ओके सोजमलें. सजमले. वेल रोज युअर फेवरेट फूड? Favorite food? Lebanese food. ओके Mediterranean. हांवें तूं वेलरोजाक ल्हानपणान कितें म्हणून उलो कोत्तालो? बेबी वेल बेबी वेल. बेबी वेल. ओके म्हाका न्हू ते वेलरीसा कोत्तालो तूं. तुका तुका हे भुरगे आसले ताका खबर नासली. कॉमन ना. ओके व्हॉट इज द डम्बेस्ट कोरस फ्रॉम युअर सॉंग? हितून त्रासान पडटले सो ओके ऑलराइट यू वांट टू मेंशन इट? इट्स ओके. ओके हांवें तूं खंयच्या वस्तूंनी सामको मास्टर जावपाक सोदता? खरें सांगचें म्हणल्यार फकत कांतारांनी. कांतारान आनीकूय मास्टर जावपाक? आनी मास्टर हांव कुजना फकत बायलेक खुशाल करपाक. ओके which is your ugliest vegetable? Ugliest vegetable. Mushroom? Mushroom. म्हाका सांग. हांवें ओके असो खंयच्या तियात्रिस्ताक तूं बरी एडवायस दिवंक सोदता की ताणें आनीकूय बरो इम्प्रूव जावंक जावो? प्लीज हे म्हण नाका. रिक्षात यार सांगपाचें जायतें आहा बट म्हजे हिरोय जायते आहा आनी झिरोय जायते आहा. ओके हांव तेंकडे शिंगताय जायतें आनी हांव तेंकां शिकयताय जायतें. ओके ऑलराइट ओके वेलरोज डिस्क्राइब वेलरोज स्टाइल in one word. Hippie. Daring. Fiery. ओके हांवें खंयच्या तियात्रिस्ताक तूं फिटनेस एडवायस दिवपाक सोदता? हांव म्हजो एक नेव तियात्रीस्ट फ्रेंड आहा तो जिमानूय आहा बट दोरी पूण तेजें पोट मोटें जायत वयता. मायकल ग्रेसियस. Alright, okay. Velros, what are you thinking of doing to your dad right now? I love to irritate him so. Irritate. Okay. हांवें तूं निमाणो केन्ना रडलोलो? जेन्ना ते फर्स्ट टायम बोरी ट्रम्पेट स्टेजीर वाजयल्ली तेन्ना हांव रडलोलो. Okay. Velros, name the first word that comes to your mind. Love. Okay. तुजो फेवरेट बाजार खंयचो आनी कित्याक? म्हजो फेवरेट बाजार पणजे कित्याक की सगळीं नुस्तेकारां म्हज्या युट्यूब कांतारांक लागून म्हाका वळखता. वेलरोज तुज्या कुशीक बसला ताका तूं एक कॉम्प्लिमेंट कसलो दितलें? That he is the best and most supportive father in the world. ओके हांवें तुका ल्हान आसतना भुरगे इस्कॉलान कितें म्हूण चावयताले? म्हाका पिसो म्हणटाले भुरगे हांव रस्त्यार भोंवतना कांतारां म्हणटा. Okay, you're born for singing or what? Velros, tell me one secret about you. Zaite ha. You don't want to open it? One secret. No secret. No, Let we'll it skip be. that. Okay, हांवें तुजे बायलेक तूं मोगान कितें म्हणून उलो कोत्ता? म्हाका गरज तेन्ना म्हाका खंय वचोंक जाय तेन्ना तेका मोगान मोगा म्हणटा. बट ते केन्नाय मागीर म्हाका रागार जाता तुका जाय तेन्ना आपणाक मस्को लायता. Okay. Velros, who is your inspiration? My father, my family. Okay. हांवें तुजी एक पाडी संवय कसली? म्हजी पाडी संवय दुसऱ्याक चावोवपाची. Velros, what is your favorite type of music? Reggaeton. Okay. हांवें गोंया आयलो म्हणटच तूं पयलें कितें कोत्ता? पयलीं हांव वचोन शेताचेर नजर मारता म्हाका सुसेग मेवता जिवाक. Okay, Velros, what is your favorite childhood memory? With my grandmother. Okay, Aviz, what has been your worst haircut ever? I still remember when I was young. म्हज्या भयणीन म्हाका एक पाट केंस कातले सारको फोटो करून सोडलो. पाय वास्कुसान येयलो आनी सगल्यांक मार पडलो. ओके वेल प्लेड दोगांय बरी ठेवली तुम्ही आणि म्हाका दिसता पेट करून आन्सरूय तुम्ही दिल्या. Aviz, म्हाका एक सांग जरी तर तुका कांतार गोड म्हणून सांगले जाल्यार कितल्या मिनटांनी तू कांतार करता? पळय आतां एक फाटल्या विकान एक इश्यू घडलो गोंयांत
हांवें फट सांगना हांवें अर्द्या वरान कांतार बरयलें कांतार बरोवचे पयलीं ती म्युजीक हांवें क्रिस कोरियाक धाडली तो म्युजिशियन ताका स्टुडियो आहा आनी तेणें म्हाका 2 वरांनी म्युजीक करून धाडली आनी तूं यो आनी कांतार कर म्हणून लागलो कांतार केलें त्या दिसा इवनींग हांवें जायमा कडेन शूट केलें आनी नेक्स्ट डे युट्यूबार घातलें डायरेक्ट फेसबुकार घालूंक म्हाका टायमींग मेळोंक ना कित्याक तियात्रान सारको बिजी हांव तरी पूण 2 दिसांनी 35,000 व्ह्यूज जाले ओके 4 लायनी ह्या कांताराच्यो म्हणशी तूं ते हांवें घडला ते हितून ते आतां येयला तेजेर ते जावचें ना पॉलिटिकल करता ते म्हाका मार ओके ऑलराइट त्या जावं त्या कांताराच्यो वडी तुका उडास आसा आतां सद्या जावचे तुज्या आतां रिलीज जाला ते कांतार ना आतां मुका कित्याक एवरीडे तियात्रान ती कांतारा म्हणटा आनी ती म्हणजे मायंड ओके सपोज हांवें तुका आतां टॉपिक दिलो वय सो तूं कांतार घडटलो वय ओके टेक फॉर इन्स्टन्स युअर डॉटर वेलरोज ओके 4 लायनी 4 लायन तेजेर म्हणपाचें वेलरोज सदांच तुजी तूं ट्रम्पेट वाजोय वेलरोज संवसाराक तुजी म्युजीक गाजोय वेलरोज देवाच्या नांवान तूं तुजें पांयचें नांव सगल्यांक दाखय आनी आमची गोंयची म्युजीक संवसाराक पावय very fast composer very fast not bad okay Mine now is all but it's okay. okay moving on to our final round that is called read my lips are you all ready Yeah. all right we are starting with our final round final game that is read my lips so Aviz read my lips mojano okay all right okay so what 30 seconds एकल्याक मेवतले okay cheat काडपाचे तुवें ते हेडफोन्स घालून आसतले and that will be then reverse तुका सेम आसतले okay ते चिटीर कितें येयला ते तुवें तेका सांगून दाखोवपाचे if she can hear well and good ते guess करतले okay so you need to be like you know expressing बरे भशेन सांगपाचे तेका so that she can guess त्यात रिस्पॉन्ड बाहेर काढून जाय okay so 30 seconds you're getting so put your headphones on okay and these are the cheats ready okay cheat card okay and your headphones are on you can hear the sound the music is on Not yet. Okay. okay and your time starts now सुसकात किती मोग बो बो किती बो मोय say ची बीर मो टी किती बोमोयची बिरमोटी बाय बरे बोमोयची बिरमोटी एक उतर म्हण बोमोयची बोमोयचे बोमोयची बोमोयचे बोमोयची okay बोमोयचे take it off say it बोमोयची बिरमोटी okay close enough half point she was very close yeah all right we are moving on to Welrose now so Welrose are you all set yeah okay sir chits बरे read kor का सारखं काना म्युझिक जाय headphone घाला cheating करू ना you ready वय झालं okay and your time starts now आयकात म्हजो ताळो तुम्ही बरे ऑनलाईन म्हणले before 30 seconds yeah ते डॅडी डॉटर कनेक्शन हा connection heart to heart all right next Aviz ready रेडी okay सुसेकात एक उतर पहिले what is it वाचले okay and your time starts now म्हाका माका बुक लागल्या कॅनडा म्हाका माका बुक मोग बुक पॉट बुक बुक लागल्या लागल्या yes before 30 seconds you did man come on nice okay 2 more huh okay so next cheat are you ready या
All set? All set. All right. Okay. And your time starts now. पिटी पिटी काली से जाता. Hey, you're giving hint, huh? Action banda. All right. Anyways, you have guessed it. Okay. Heart to heart, sarke connection. All right. Are you ready? Okay. Next one. पहिले रीड कर. तुकाच रीड कर मनात. Okay. Ready? Ready? Yeah. So your time starts now. Gormi, Gopi. gormi, gormi. चोड आसा. Sword. Asa. Gormi Sword Asa. Yes. Can you hear? You can hear? No. I cannot. Okay. I cannot. He Okay. did this right, so I got it. Okay. Action क्या होते हैं? Hint दिला देना. Okay. Okay. So next cheat. Be brain to brain. Ready? All set? All set. Okay. And your time starts now. पावसा यो. He won, yeah. Well played, yeah. सारखे ते heart to heart म्हणता पहिले ते. They say no, like daughter is father's first love. सारखे, huh? Good. Okay. Last two chits. Okay. Okay. Done. What's left? Ready? All right. And your time starts now. तू Tu. शेजारी Shezari. मोजा. Mozo. Yeah, what? Yeah. Hey, can you hear? He gave you a hint, I think, again for actions. Huh? He did action. Teatrista. All right, well played, Melrose. Thank you. Now we are moving on to Avis. Last shit. Done. You need to get it right. Okay. It's gonna be a bit tough one, but we'll try. Okay. All set? And your time starts now. शैतान बेबे रोटा. Well played, yeah. Take the headphones out. Come on. Well played, yeah. पहिले शिकलो तो इतलं सारखं बोल ना. Reading lips. All right. All right, it's time to say goodbye. Adios. कारण हांव तुमकां कालसांतान पयलीं सद्याक देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमी तुमचो मोलादीक वेळ तुमच्या बिझी स्केड्युलांतल्यान काडून हांगासर आयली आनी तुमची मुलाकात घेवन आमकां संदी दिली म्हूण कालसांतान देव बरें करूं म्हणटा तू काय देव बरें करून. आनी सगळे म्हजे राउंड्स बरी खेळली आनी म्हाका दिसता चडांत चड लास्ट राउंड रीड माय लिप्स म्हणटा तो सारको बरो जालो रायट. Yeah, and also to add, तुवें सांगलें न्हू आमची फ्रिक्वेन्सी वा आमची कनेक्शन हा पळय ते आय थिंक हांव नको कितें पळय तें पुणून जेन्ना कॅनडा पासून आसता तेन्ना जरी तर हांव दुखेन आसता ओर यू नो कितें म्हणजे यू नो आय एम नॉट ओके तुका सच सांगचें म्हणल्यार म्हाका नक्को हांव हे दाडाक कोता पळय ते पण तू म्हाका फोन करता आनी म्हाका म्हणटा तूं सारकें ना आयज बट आय रियली डोंट नो तेका कितें कोता पळय ते सो आय थिंक ते देवाचें एक देणें यू नो द कनेक्शन दॅट मी एंड माय That is फादर why I हॅव. always say that daughter is father's first love. That is true. That Alright, is thank true. you so much. आणि ही ल्हानशी बॅट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां दोगांयकूय देव बरें Thank you करूं. so much. भांगार मू देव विल चेक देव बरें करूं. थँक्यू तशें तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड with Candida.